आमी आयल्यात स्थळ शिरोडा गांवच्या श्री कामाक्षी देवस्थानान. शिरोडा गांव फोंडा शहरापासून 12 किलोमिटराचेर आसा. देवी कामाक्षी म्हळ्यार देवी पार्वती, श्री महादेवाची अर्धांगिनी. देवी कामाक्षी म्हळ्यार श्री देवी कामाख्या, जिचे देवूळ गुवाहाटी आसाम हांगा आसा. देवी आसामांतल्यानूच गोंयान आयल्या. कामाक्षी देवीचें देवूळ पयलीं साश्टी तालुक्यांतल्या राय ह्या गांवांत आशिल्लें. पोर्तुगीज बाटाबाटीच्या वेळार थळाव्या लोकांनी देवीक राय गांवच्यान कुशावती न्हंय पार करून लागींच आशिल्ल्या स्थळ शिरोड्या ह्या जाग्यार, म्हणजेच आतां देवूळ आशिल्ल्या जाग्यार हाडलें. देवी बरोबर श्री लक्ष्मीनारायण आनी राय गांवचो ग्रामदैवत रायेश्वर शिरोडा आयले. श्री कामाक्षी देवळाची वास्तू गोंयच्या इतर देवळां पेक्षा मातशी वेगळी आसा. हाचें मुखेल घुमट अष्टकोनी, म्हणजेच बुद्धांचो पगोडो आसता त्या तरेचें आसा. हाजेर आमकां हत्तीच्यो मुर्ती दिमी मारून बशिल्ल्यो पळोवंक मेळटा. ह्याच घुमटा वयर देवीचो भांगरा कळस चकचकतना आमकां दिसता. देवळाच्या मुखार दीपस्तंभ आसा. ताच्या बाजूक सुंदर अशें तुळशी वृंदावन पळोवंक मेळटा. तुळशीच्या बाजूक देवाचें स्थान आसा. देवळाच्या सामकाराक व्हडलें सुंदर सोबीत अशें तळें आसा. उत्सवा वेळार ह्याच तळ्यान देवीचो सांगोड जाता. देवळान भितर सरता थंयच आमकां उजवे वटेन देवीचे तर दाव्या वटेन देवाचो पुरव पळोवंक मेळटा. भितर सरतकीच आमकां श्री बेताळ, श्री कालभैरव, श्री सटी, श्री फटी ह्या देवांचें दर्शन जाता. गर्भकुडीन देवी कामाक्षीक पळोवन मन प्रसन्न जाता. देवी कामाक्षी गोंयान राय गांवांत कशी पावली ताची आख्यायिका सह्याद्री खंड्यांतल्या स्कंद पुराणान कामाक्षी महात्म्यान आसा. ती म्हळ्यार एक महान ब्राह्मण अग्निमुख ताचें नांव. राय गांवचो रहिवासी. ताणें आपल्या चल्याक गुणाकर हाका रानान यज्ञाची सामुग्री हाडूंक धाडलो. ना वाटेर गुणाकराक महिषासूर राक्षसान खाल्लो. त्या वेळार अग्निमुख ब्राह्मण मदत मागूंक हरी आनी हर म्हळ्यार श्री विष्णू आनी श्री महादेव हांचे म्हऱ्यान गेलो. देवान ताका सांगलें, देवी कामाक्षीची करुणा तूं भाग. जेन्ना अग्निमुख ब्राह्मणान देवीक करुणेन उलो मारलो तेन्ना देवी कामाक्षी प्रकट जाली आनी महिषासुराक मारलो. ब्राह्मणाचो पूत ब्राह्मणाक परत मेळ्ळो. अग्निमुख ब्राह्मण सामको खूश जालो. ताणें देवीक नमनाळेची विनंती केली की तिणें राय गांवांत रावचें, जिका देवीन हयकार दिलो आनी देवी राय गांवांत रावली. देवळाच्या प्राकारान आनी एक देवूळ पळोवपाक मेळटा. ह्या देवळान श्री रायेश्वर, श्री शांतादुर्गा, श्री रामपुरुष, श्री लक्ष्मीनारायण, श्री महाडेश्वर दैवत स्थापीत आसा. ह्या देवळा मुखार यज्ञ मंडप आनी बांय आसा, जिचें उदक सगळ्या देवांच्या अभिषेका खातीर वापरलें वता. श्री कामाक्षी देवळाचे मुखेल उत्सव म्हळ्यार नवरात्री, दसरो, देवीची जत्रा जी शिवरात्री दीस जाता आनी मुख्य म्हळ्यार अमावास्या. दर अमासेक हजारोनी भावीक देवीच्या दर्शनाक येता. अमासे दीस देवळान जत्रे भशेनूच गर्दी आमकां पळोवंक मेळटा. देवी कामाक्षी आपल्या भक्तांची मागिल्ली इच्छा पूर्ण करता. देवीचे भावीक देशभरान पसरिल्ले आसा. देवी कामाक्षी शांतादुर्गा स्वरूपिणी, म्हणजेच शांत स्वरूपाची आसा. पूण अघटीत कितेंय घडलें तर ती काली रूप धारण करता. अशी श्री कामाक्षी देवीची महती खूब थोर आसा. कामाक्षी देवी उल्याक पावता तर जरूर श्री स्थळ शिरोडा हांगा कामाक्षी देवीच्या दर्शनाक येयात आनी अनुभव घेयात.